नमस्कार. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज हांव उडयतां. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM सावथहॅम्प्टन UK. म्हजें नांव स्टीव फ्रँकी वारेला, गांवांत सांतिस्तेवां, आनी तुमच्या मुखार सादर करतां म्हजी कविता आमदार. बेस बदलून आमदार त्या गांवांत गेलो. तो गांव एकदम गरीब आसलो. शिता कडेन नासल्यार पेजीक नासलें असलो तांचो बेस आसलो. फावो तें आंग लिपोवन लोक विंगलो भोंवतालो. माडाचें चुट्टां बांदून आपल्या घराचें धांपणें धांगतालो आनी शेणाच्या घरान आपलो तो लोक दीस जातालो. लायट तर सोड, दिव्यान पेत्रोल बाचून घालपाक पादेशेर जातालो. उदकाक लागून पांय फोड येता तितली वाट चलतालो आनी एक भुरगो हेवटेन तेवटेन भोंवून आपलो वेग वगडायतालो. हें आपूण कितें पळयतां? आमदार दुकानी बोल्लो. आपूण पणजेच्या दुकानाच्या कुस्तार बरें जिवीत सादतां म्हूण आपल्याच नदरेन तो सकयल पडलो. दिमी घालून रोगताचीं दुकां रोडलो आनी आपल्या पोटजेक लागून वावुरतलो म्हूण सोपूत घेतलो. खरेंच कांय दिसांनी त्या गांवांत ताणें मुदासाचें वारें मारलें. तांबडी जमीन उस्तून ताणें रस्त्याच्यो वाटो बांदल्यो. एक घरान नोल घालून उदकाच्यो झरी फोडल्यो. सगल्या वाटांनी हांबे उबे करून घरांनी उजवाडाच्यो पणट्यो पेटयल्यो. मिशिनां शेतान उपेग करून त्या वर्सा पिकेचो पास रचयलो आनी तो लोक केन्नाच बुकेन न्हिदोंक ना गेलो. आपल्या तिजोरीचो निमाणो पयसो मोडलो आनी गांवच्या इस्कॉलाक फातर घालून भुरग्यांचो फुडार तयार केलो. सांगो म्हणल्यार हें पळोवन म्हज्या पासून दोळ्यांनी खुशेचीं दुखांनी पास रचयलो. तेन्नाच म्हजो फोन वाजलो आनी ह्या सपनांतलो जागो जालो. इश्टान धाडलोलो संदेश वाजून जीव सारको निराशी जालो. 8 बेब्यांचो खंय एकवट जावन एक तोल्यानसान दुसऱ्या तोल्यान उडकी मारूंक ताणें निर्णय घेतलो. बरें आमदार फकत सपनान मेळटा अशें म्हणून हांव पोत्तून न्हिदोंक गेलो. देव बरें करूं.